नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य शरण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद चरणार दंडवत अर्पण करनो त्याच उपरांत मिगल गुरु महाराज विजोरिनल जय पताका स्वामी महाराज आला चरणार दंडवत अर्पण करनो मिगल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभूला चरणारी दंडवत अर्पण करता। त्या उपरांत मुरलीचरण प्रभु आणि सखीचरण माताजी चरणारी दंडवत अर्पण करनो अंग उपस्थित सक्कड वैष्णवाल आणि वैष्णवी चरणारी दंडवत अर्पण करता। तशीची तुमक सकडांक मागून घेता म्हाका आशीर्वाद दियाची की आयची दिल्लेलो हांव सेवा लायक करून करची तशी म्हाका जावं। आयचे आमगेलो टॉपिक द मोमेंटस आर ऑफ नीड, हिंदीन तू आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। लास्ट कशी आम्ही 9th चॅप्टर तू आम्ही 2-3 सेशन पळयलेले आशिल्ले कशी अभयान मस्त कष्ट काडलेले वृंदावन दाखवून मुंबई वच्चे मुंबईत प्रचारा प्रयत्न केले थंय तांकां सक्सेस मेळ्ळी। ताजे नंतर आपास वृंदावन आयली त्यांनी वृंदावन येऊन मागीर आपास तांणी कशी दिल्ली चमकली ती दिल्लीन तांकां तांगे बॅक टू गॉड मॅगझिनांनी प्रिंट करच्या तांणी कितले कष्ट काडले। ताजे नंतर आपास एक स्वल्प काळ 2 महिन्या खातीर आपास वृंदावन दाखवून कानपुरा चमकलेली ती प्रचारा खातीर थंय 2 महिने राबून तांकां तितले सक्सेस मेळ्ळी म्हणून वापस तांणी वृंदावन आयली। मागीर आमी पळयलें कशी तांणी इतले कश्ट चिल्ला दुड्डू नातिले रातच्या जाग नातिले तांणी प्रयत्न केल्ले आशिल्ले तांगेली मॅगझिनां कशी प्रिंट करचे कशी विकचे ते। मागीर आमी लास्टार पळयलेले 9th चॅप्टराच्या एंडांत आमी लास्ट सेशनांत आमी पळयलेले कशी तांणी 17th सप्टेंबर 1959 तांगेली दीक्ष जाल्ली संन्यास तांकां मेळ्ळेले केशव महाराजान तांकां संन्यास दिल्लेले आणि मागीर तांगेलें नांव भक्ती वेदांत स्वामी म्हणून तांणी दिलेलें आशिल्लें केशव महाराजान। आज मागीर आमी आतां ताची नेक्स्ट चॅप्टर 10th चॅप्टर द मोमेंटस आर ऑफ नीड, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी पळया कसन म्हणून। आता मोमेंटस आर ऑफ नीड, नीड म्हळ्यार खंयची नीड खंयची वस्तूची नीड त्या हातू आता आमी थोड्या हातू कळताल कसन म्हणून। प्रभुपादान स्टार्ट केला हे चॅप्टर श्रीमद भागवतम स्कंद 1 आणि खंड 1 हातू तांणी एक लायक पॅराग्राफ बरयलेलो आशिल्लो ताजी वयर तांणी स्टार्ट केला तांतू कसन बरयतात हांव हिंदींत वाचिता तांतू तांणी बरयतात विषय वस्तु को उपयुक्त भाषा में विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी योग्यता सचमुच विफल रहेगी और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हमारी भाषा में बहुत सी साहित्यिक त्रुटियां हो सकती है, किंतु हमें विश्वास है कि हमारी त्रुटियां कितनी भी क्यों न हो फिर भी प्रस्तुत विषय वस्तु के गांधीर्य पर ये लोग का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमात्मा के महिमा गान का एक सच्चा प्रयत्न है जिसकी इस समय घोर आवश्यकता है। या टॉपिकाच्या उद्देश प्रभुपादाने स्टार्टिंग आरी बरेला आवश्यकता कंच्या असतात भागवतमाच्या प्रचाराची। आणि तू भक्ति वेदांत स्वामी कसन बरयतात म्हणारी विषय वस्तु को उपयुक्त भाषा में विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना। इंग्लिश तू ट्रांसलेशन कशी करचे आणि त्या ट्रांसलेशन केल्यानंतर कशी हांव प्रचार करता आणि ट्रांसलेशन करताना चूक जावच्या पुरो जाल्यार कितलेय चूक जावो
इतली सिरियस सब्जेक्ट अशी असं आशिल त्या वेळारी इवन आत्ताही असं आध्यात्मिका प्रचार करचे म्हणा तिथलं काय सुलभ नाही. मटेरियल कसं नाही वस्तू प्रचार करच्याक इट्स व्हेरी इझी, सुलभ असता. म्हणा तुमका ऍडव्हर्टायझिंग हे त्या पुरा नाना नमनाच्या आजकाल या सोशल मीडिया आणि पुरा असं आध्यात्मिक जीवन अंतू पळा मस्त हूण असं जैन कोण ऍक्च्युअल प्रचार करच्याक इंटरेस्टेड असतात ती तांतू मागीर भक्ती वेदांत स्वामी सांगता ती कितली चूक असला रे पळा आमगे उद्देश कसं ना देवा नावाच्या प्रचार करच्या तेन्ना त्या प्रचाराक आमकां सहयोग मेळतात. चूक जाला रे आमकां प्रचाराक सहयोग मेळता आणि ह्या वेळार त्या वेळार भक्तिवेदांत स्वामी बरयता ती तांणी 1959 तू त्या वेळार तांगेल मनात अशी भागवतमात प्रचार मस्त आवश्यक असत त्या वेळार मग तिथली परिस्थिती जस्ट आमकां फ्रीडम मेळ्ळेली तितलेची 1947 ताची 12 वर्स नंतरची आर्टिकल हे बरयलेले बुक तेन्ना कशी आमगे भारतीय संस्कृती सोडून लोकांक कितल्या वेस्टर्न कंट्रीजांनी इन्फ्लुअन्स जालेली ती त्या वेस्टर्न कंट्रीजाच्या पुरा कल्चर फॉलो करत आशिल्लीची त्या पुरा भक्ती वेदांत स्वामीन पळयलेल्या ताजे निमित्त तांकां अशी दिसता आशिल्ल्या भागवतमात प्रचार करचे मस्त आवश्यक असता त्या वेळार. तांकां 17 सप्टेंबर 1959 संन्यास मेळ नंतर त्यांनी वृंदावनांतू असेल स्वल्प काळ तेन्ना आता तांगे ड्रेस चेंज जाला फूड तांणी व्हाईट कुर्ता आणि व्हाईट धोती न्हेसून प्रचार करचे की बॅक टू गॉडेड मॅगझीन विकचे की डोनेशन्सा खातीर वचचे की त्या व्हाईट अँड व्हाईटा वचचे आशिल्ले व्हाईट कुर्ता आणि व्हाईट धोती आत्ता तांणी सॅफ्रन घालचे आशिल्ले संन्यास दीक्षा मेळ्ळे नंतर त्या सॅफ्रन अवंगल घाल सत्तान लोकाले तांकां पळोवचें एक दृष्टिकोन आसता पळय ते चेंज जाला पण आता तांकां चड रिस्पेक्ट मेळच्या स्टार्ट जाला पण आता एक सॅफ्रन म्हणल्यार संन्यासी म्हणल्यार साधू आणि आमगे संस्कृती न्हय साधूक आनी आमी लायक करून वेलकम करताची घरकडे तांकां आपयता ती बसकर येताची तांकां जेवण दिवची फुडें आतां न्ही फुड्या काळांत तशी आशिल्लो तर हांकां भक्ती वेदांत स्वामीन जशी ते सॅफ्रन वस्त्र घालची सूर केले पळय तशीच तांकां लोकां तर्फे मस्त रिस्पेक्ट आनी मेळची सूर जाला तांकां जाल्यार चेंज मात्र तितले आयिल्ले जर दुडवाचे कश्ट आशिल्ले तांतूं कांय चेंज जायना तांकां की तांकां कोणें सॅफ्रन वस्त्र घालता म्हणून तांकां कांय रातच्या जागे दिनी तांतूं काय तांगेले आर्थीक परिस्थितीन कांय चेंज जायनी जाल्यार लोकां तांकां पळोवचे दृश्टिकोन आसा पळय तो चेंज जाला तशीच मागीर एक चेअरमॅन आशिल्ले पुस्तकालयाचे त्या चेअरमॅनान तांकां भक्ती वेदांत स्वामीक एक वेळा सांगलें तुम्ही कसं बॅक टू गॉड मॅगझीन प्रिंट करच्या कितले कष्ट काढताची हे कसलाय म्हणून एक न्यूजपेपर वरी नव्हे तुम्ही विकला रे लोक ज्यानं एक दिवस वाजितालीची 2 दिवस वाजितालीची मागीर त्या आपास कचऱ्या डब्यात घालताली ती तेन्ना त्या पुस्तकालय अध्यक्ष आशिल्ले पळय चेअरमॅन ताणें फर्स्ट टाइम भक्ती वेदांत स्वामीक एक हिंट दिल्ले तुम्ही ग्रंथ बरेयात म्हणून पुस्तक बरेयाचे हे अशी बॅक टू गॉड मॅगझीन न्यूजपेपरा वरी बरोवन कांय प्रयोजन ना तुमकां एक्च्युअली बुक्स बरोवका तेन्ना त्या वेळारीची स्वल्प दिवस नंतर
आमगेल आर्मी भारतीय सेनाचे एक ऑफिसर आशिल्लो ताण वरके सेम सेंटेन्स रिपीट केला पुस्तकालय अध्यक्षान त्या सांगितलं आशिल्लें पळय त्या सेम सेंटेन्स आमगेल इंडियन आर्मीच्या एक ऑफिसरांनी सेम सांगले तांकां की तुम्ही ऍक्च्युअली बुक बरोवका हे बॅक टू गॉर्डन मॅगझीन अशी तुम्ही प्रिंट करतात लायक वय जाल्यार हाजी कितें तुम्ही बुक बरयला आनी तुमकां आनीक मोर चड सक्सेस मेळू हांव आस म्हणून ताणें दोगे जाणांनी सांगिल्लें तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामी आलोचन करता ती हे खंय ना तांकां अशी दिसता आशिल्लें हे मिगेल गुरु महाराजा वर्ड्स तांगेली इच्छा हांगेल तोंड दाखोवन येता म्हणून तांणी आलोचन केलें भक्ती वेदांत स्वामीन तशी जी हांणी ह्या सांगिल्लें आशिल्लें पळय उतर हांगेलें ताजी वयरी भक्ती वेदांत स्वामी चिके आलोचन करू मग आलोचन करता आशिल्ले कशें करचें म्हणून तेन्ना तांगेल त्या ध्यान आस पळय त्या भागवतमार गेल्ले दॅट वॉज द बिगिनींग ऑफ थिंकिंग हांग दाखून स्टार्ट जाल्लें भक्ती वेदांत स्वामीले भागवतम ट्रान्सलेशन करचें प्लॅनिंग दीस टू पीपल पुस्तकालयाचो अध्यक्ष आणि इंडियन आर्मीचो एकलो ऑफिसर ह्या दोग जाणांना आम्ही एक सांगेत भक्ती वेदांत स्वामीक एक प्रेरणा दिलेली एक पुश केलेलं भागवतमाक ट्रान्सलेशना खातीर दिस वॉज द बिगिनींग ऑफ ट्रान्सलेशन ऑफ भागवतम तेन्ना तांणी भक्ती वेदांत स्वामीन अशी भागवतम ट्रान्सलेशन करचें आलोचन कर न्हू तांणी विचार केलो भागवतमाचे ट्रान्सलेशन फुडें मिगेल गुरु महाराजान म्हळ्यार श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान केला तांगेल अण्णान श्रील भक्ती विनोद ठाकुरान केला तशीच आमगेले गोस्वामी पळय आचार्य तांणी वर्केन भागवतमाचें ट्रान्सलेशन केला तशीच आता हांव करका म्हणून तांकां एक मनांत तूं एक आलोचना आयली जाल्यार हांगा तांणी बेंगॉलीन चड बरयलेलें आनी संस्कृतांत आतां हांगा भक्ती वेदांत स्वामी आलोचन करताची म्हाका इंग्लिशान तूं ट्रान्सलेट केल्यार लायक म्हाका वेस्टर्न कंट्री वचका जाल्यार मिगेल ग्रंथ इंग्लिशान ट्रान्सलेट जाल्ले जाल्यार लायक आशिल्लें म्हणून तांणी मागीर तशी प्लॅनिंग आनी करची स्टार्ट करताची भागवतम कशी ट्रान्सलेशन करचें एक दिवस तशीच मागीर तांणी हांग वंशी गोपाल देवस्थानार रावचें आशिल्लें तांगेले एक फ्रेंड गोपाल म्हणून आशिल्लो पळय तांगेल पुरो रातचे आनी पुरा तांकां एक रूम आनी दिल्लेले आशिल्ले तेन्ना तशीच वृंदावनांत तांणी अशी एक वाटेर वताना तांकां राधा दामोदर मंदिराचे ओनर आशिल्ले पळय गौरचंद्र गोस्वामी तांणी मेळ्ळी ती तांणी भक्ती वेदांत स्वामीक इन्वायट केल्ले तुम्ही राधा दामोदर देवस्थानांत येवन राबात हांव तुमकां थंय एक रूम दिता म्हूण तांणी सांगलें भक्ती वेदांत स्वामीक भक्ती वेदांत स्वामीक इंट्रस्ट आयलें कसला म्हळ्यार थंय जीव गोस्वामी आनी रूप गोस्वामी समाधी आसता त्या समाधीक पळोवन तांकां एक प्रेरणा मेळटा तांकां पळोवन बरोवचें तांकां शक्ती मेळटा म्हणून त्या इंट्रस्टार तांकां रूच आयली कोणाक भक्ती वेदांत स्वामीक श्री राधा दामोदर मंदिर देवस्थानांत तूं राबच्याक तांणी रूम पळोवच्या चमकलीत थंय तेन्ना रूम कंडिशन इतलें लायक ना आशिल्लें पेंटींग लायट काळोख आनी पुरो आशिल्लें लायट ना आशिल्लें प्लास्टर आनी ना आशिल्लें त्या रुमाचे तेन्ना मागीर तांणी एक आलोचन केलें एक 500 रुपये खंय दाखोवन अरेंज केला रे
त्या रूमाक लायक करून प्लास्टरिंग आणि पेंट आणि करून एक सहानसी लाईट घालून हांव थंय लायक करून बरोवन भागवत हांव ट्रान्सलेट करी येतो म्हणून तांणी एक आलोचन करून मागीर तांणी त्या राधा दामोदर देवस्थानात मालीक आशिल्ले पळय ओनर गौरचंद्र गोस्वामी ताका तांणी सांगिल्लें आणि त्या प्लास्टरिंग आणि ताची दुड्ड ओट्टू करच्याक थोडो थोडो तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एक थोडा एक 2 महिने लागला तितलो वेळ तांणी वंशी गोपाल देवस्थानांतू राबता आशिल्लीची आणि अंग वरकेन तांणी ₹5 दर महिने रेंट तांणी दिता आशिल्लीची म्हळ्यार पळय हांग एक आमकां एक महत्वपूर्ण शिक्षा मेळटा कसं म्हळ्यार तांगेला चिल्ल आमचो दुड्डू बिलकुल ना आसतील त्या वेळार जाल्यारय तांगेलें एक मन कितलें घट्टी आशिल्लें पळयात ₹5 तांणी वंशी गोपाल देवस्थानांतू रेंट ऑलरेडी दिता आशिल्ली ती ताजी नंतर वापास तांणी ₹5 रेंट राधा दामोदर देवस्थानांतूय दिवची स्टार्ट केल्ले ताजी मागीर ₹500 एक अरेंजमेंट करून त्या रूम रिपेरिंग करचे वरके तांणी आलोचन केल्ली म्हळ्यार चिल्ला कास ना जाल्यार तांकां स्वता वयर इतलें कॉन्फिडन्स आनी इतलें कन्विक्शन आशिल्लें आनी देवाल वयर इतलो विश्वास आशिल्लो तांकां दुड्डू नातलारी तांगेलें तांणी प्लॅनिंग करता आशिल्लीची आनी देव कशी पूण तांकां सहायता करता आशिल्लो देव पण तांगेलो उद्देश लायक आशिल्लो ना कोणाक चिटींग आनी करचे उद्देश न्ही तांगेलो तांगेलो उद्देश देवाल नांवाचो कशी हांव प्रचार करचें कशी देवाल पुस्तक हांव बरोवचें कशी ट्रान्सलेशन करचें त्या उद्देश लायक आशिल्ले निमित्त तांकां देव आमी तांगेलें जीवन आमी पुराणाक गोत तांगेलें जीवन कशी म्हणून एट एवरी स्टेप प्रति पावलार पळय तांकां देवान सहायता केला आमी तशी शिक्का ऑफकोर्स आमकां प्रभुपादाले आमकां प्रभुपाद बरी जावचे कश्ट आमकां जाल्यार आमी पळय तांकां फॉलो करता देवाल्या वयर विश्वास आमकां पळय केन्नाय आमकां हुण येवचें नज परिस्थिती कशी परिस्थिती एक एकुल्याक आसना आज परिस्थिती लायक आसा फाय गोत ना आमकां कसं म्हणून नोबडी नोस परिस्थिती विपरीत जावच्या पुरो आणि आज विपरीत परिस्थिती असल्यार फाय चांग जावच्या की पुरो आमकां गोत ना परिस्थिती कसं येता जाल्यार प्रभुपादाला एक ह्या लिलामृता दाखवून तांगेलें एक जीवन चरित्र दाखवून पळय आमकां एक लायक शिकवण हें मेळटा परिस्थिती कसं नाही असो खंयच्याय आमी अवस्थेर आसो देवा नांव आमकां सोडूं नज आमी हें एक भारी इम्पॉर्टंट एक लेसन प्रभुपादाल जीवन चरित्र वाचयल्यार आमकां मेळटा तशी मागीर त्या रिपेरिंग तांगेले रुमाक स्टार्ट जाल्या तांणी मागीर एक प्रतीक्ष करूंक लागली ती केन्ना मुगेल त्या राधा दामोदरा रूम रिपेर जाताले केन्ना हांव थंय वचचें राधा दामोदरा देवस्थानांतू कशी हांव श्री जीव गोस्वामीला आनी श्री रूप गोस्वामी समाधीक पळोवन थंय दाखवून तांकां शक्ती अर्जन कर न्हू कशी हांव भागवत ट्रान्सलेशन करतालो ह्या पुरा तांकां आलोचन वंशी गोपाल देवस्थाना तांगेले कुडांत बसून तांणी पळय एक मनांत एक विचार येवचे आशिल्ले तांकां भक्तिवेदांत स्वामी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेले एक भक्तिवेदांत स्वामीन एक लायक तांगेल्या गुरु महाराजान एक स्वभाव तांणी एक एक्सेप्ट केलेलो कसं म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर स्वामी प्रभुपादाल पळय तांगेलो उद्देश एकच कोण संन्यास दीक्षा घेतात पळय तांणी एक जागेर बैशानच तांणी प्रचार करता कसला म्हळ्यार संन्यासीक पळय जैनस पळय ते स्वागतय करताची सम्मानय दिताची आणि सांगेल आयकतात वरते तेच ना म्हणून आमी आमगे त्या प्रेम ध्वनींत आमी कशी उलयतात न्हू
नमो विष्णुपादा परमहंस परिव्राजकाचार्य आमगेला गुरु महाराजांनी पुरा परमहंस असून परमहंस म्हणा कोण परमहंस कोणा सांगतात आम्ही परमहंस म्हणारी कोण एक जागेर बैसून देवा नाव घेतात पळा एक गुफांतू जावो काही एक रुकामुळा जावो काही एक सान रूम आणतो जावो तांतू बैसून कोण 24 घंटे कोण देवाला नाव घेत पळा तांक परमहंस सांगतात आता आमगेल गुरु महाराज इन्क्लुडिंग आमगे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद हांनी पुरा परमहंस आशिल्ली ती आणि परमहंस इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ संन्यास ज्याला आमगेल गुरु महाराज आणि जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद पळा त्या परमहंस लेवला दाखवून त्यांनी थोड्यांची सकल येऊन पारिव्रजकाचार्य जावचे पारिव्रजकाचार्य म्हणाले संसार भोवून प्रचार करता आता प्रचार करता भोंका मळा वही नव्हे एक कडेन बैसून प्रचार जायना म्हणूनची हांनी तांगेल्या परमहंस पोझिशन दाखवून सकल येतात ते परिव्रजारक परिव्रजकार्य पोझिशनार येऊन थंय दाखवून त्यांनी मागीर प्रचार करता परमहंस पोझिशनार तांकां प्रचार करू जायना त्या आमगेल्या भक्ती वेदांत स्वामीन पळा तांगे गुरु महाराजा दाखवून लायक एक एक्सेप्ट केल्यार तांगेले एक स्वभाव त्यांनी तशी आशिल्लेत न्हू 64 मठ आणि त्यांनी स्थापना केलेली आशिल्ल्या पुरा साऊथ इंडिया आणि पुरा त्यांनी वचून प्रचार करचे आशिल्ला तशीच मागीर त्यांनी आलोचना केली त्या वेळार त्यांनी तत्तावळ दिल्ली आणि वचचे आशिल्ले त्या प्रिंटिंगा खातीर आनी ती अवस्था तांकां म्हळ्यारी नरकावरी आशिल्ली त्या नरकान कशी खंडापटी म्हळ्यारी अवस्था जावची लोकां थंयच्या आमगेले जीव आली तशी हांनी लेखचे आशिल्ल्या भक्ती वेदांत स्वामीन त्या वृंदावन राखून दिल्ली वचचे आणि दिल्ली मागीर इतल्या गर्दी इतलं पोल्युशन त्या वेळार पोल्युशन आशिल्लें आयचे दिल्ली आयचे पोल्युशन आज आसूय जाल्यार त्या वेळार पोल्युशन तितलें आशिल्लें तितल्या गर्दी लोक तितल्या तांतू मध्य एक सांसान वोणी त्या वोणींत वचून आणि प्रिंटिंग प्रेसा वचून थंय प्रिंटिंग आनी करून म्हणल्यार एक कस्टमर जीवन हांकां गोत आशिल्ला भक्ती वेदांताक जाल्यार तांणी करता आशिल्ली कसला म्हणारी त्या प्रिंटिंगांनी केल्यार मात तांकां प्रचार करू जाता तेन्ना तांकां केलोपटी थंय लायक धनाढ्य लोक आपयत आशिल्ली ती तांगेले घरकडे ये ती राब्या ती जोवा ती जाल्यार जेवणाक तांणी सुमार वेळा आपयला जाल्यार केलोपटी भक्ती वेदांत थंय जेवताची केलोपटी जेवनाची बिकॉज तांकां आता आमी सांगतात न्हय ही वॉज व्हेरी इंट्रोवर्ट भक्ती वेदांत स्वामी मस्त इंट्रोवर्ट आशिल्ले पुरा जाणां वाटून मेळना आनी तांकां एक फ्रीली तांणी कोणाले वाटून चड पळय उलोवचे ना आशिल्लें मिक्स जायना आसली वगी तांणी मिक्स जायना आशिल्ली त्या इंट्रोवर्ट आशिल्ली तांणी चिक्के ह्या विशयांतू प्रचारा विशयांत मस्त एक्स्ट्रोवर्ट आशिल्ली ती जाल्यार ही कोणाला एक अननेसेसरीली ऑब्लिगेशन घेवचें तांगेले एक त्या पुरा तांकां आय लिलामृत वाजेदार कळता दे वर नॉट ही वॉज नॉट सो मच यूज टू ऑल दीस थिंग्स कोणें तांकां सांगला रे पळय म्हटल्यार इतले काय तांणी तांगेले घरकडे वचचे ना जेवणाक आनी राबचे आनी मागीर स्वता जेवण आनी तांणी करचें आशिल्लें आमी पळयलें न्हय कशी तांणी अमेरिका वचून बोर्ड इंतूय आता गोपाल अगरवाल घरकड राबता न्हय स्वता तांणी कुकिंग करचें आशिल्लें तांगेल्या 3 आज जे कुकर आशिल्ले तांतूं तांणी रांदय आनी पुरा करून तांतूं स्वता कुकिंग करचें तांणी कोणाला डिपेंडंट जावचें ना आशिल्लें तशी मागीर तांणी मागीर तांकां एक राधा प्रेस म्हणून आशिल्लें ताचे ओनर श्रीमान हितशरण शर्मा तांगेल तांणी उलयली ती आनी कशी तांणी म्हाका हेल्प करतालीची भक्ती वेदांत स्वामीन तांगेले एक चर्च केलेले तुम्ही म्हाका म्हगेल्या प्रचार कार्यान तूं हेल्प करा ती तुमगेले प्रिंटींग प्रेस आसा राधा प्रेस म्हणून तांतूं म्हाका तुमी हेल्प कराची
ताणे त्या राधा प्रसाद ओनर आशिल्लो पळय श्रीमान हितशरण शर्मा ताणे मागीर भक्ती वेदांत स्वामीक एक मनशा वाटू गुर्त केलो तो मनीस कोण श्रीकृष्ण शर्मा म्हणून आशिल्लो ताणे भक्ती वेदांत स्वामीले उत्रारी आणि तांगेल्या बरोवचे तांगेले एक आर्ट बॅक टू गॉड मॅगझीन आर्टिकल वाचून तो इत तांगेल वयर प्रभावित जाल्लो ताणे भक्ती वेदांत स्वामीक दिल्लींतू तागेले एक रूम आशिल्ले चिप्पी वाडांतू त्या चिप्पी वाडांतू सांगले ताणे भक्ती वेदांत स्वामीक एक रूम दिल्ले म्हळ्यार तेन्ना वृंदावन दाखवून आयले नंतर दिल्लींतू तांगेला राबच्या जाग ना आशिल्लो तांणी हांगा थंय लोकांला घरकड राबची की जेवची जेवण असो ह्या करची की बंदोबस्त करची की ते करचे आशिल्ले जाल्यार एक कृष्ण पंडितान पळय तांकां एक रूम दिलेली हे पुरा लॉक हे पुरा जैन असेल पळय जितले प्रभुपादाक त्या वेळार हेल्प केलेले पळय तांगेले व्हड उपकार आसा आमगेले वयरी एक्चुअली तांणी नातील जाल्यार पळय प्रभुपादाक भक्ती वेदांत स्वामीक इतले हेल्प तांणी नातील जाल्यार इतले हेल्प जायना आशिल्ले आनी इतले हेल्प जायना जाल्यार पळय त्या प्रभुपादाक आनीक एक कश्ट जाता आशिल्ले तांगेले ट्रान्सलेशनांतू असो त्या ट्रान्सलेशना नंतर त्या प्रिंटिंगा असो मस्त कश्ट जावचे आशिल्ले बट सांगतात न्हय देव तांकां ऑलवेज ईच अँड एवरी स्टेप पारी भक्ती वेदांत स्वामी शिले प्रभुपादाक पळय देवान हेल्प केला आणि हेल्प कशी हे असे अशी लोकां माध्यमांची हेल्प केला आता कृष्ण पंडित आम्ही मुखार पळयताली ती कृष्ण पंडित इतकं तांकां साहित्य केला ताणें भक्ती वेदांत स्वामीक तांगेले ट्रान्सलेशन करच्याक आनी इतले तांणी आमी मुखार येताली त्या सब्जेक्टार सांगचे विशयी इतलेच की आमगेले उद्देश लायक आसतात पळय देव आमकां खंयची न्ही खंयची वाट माध्यमान हेल्प करता तशीच हांगा तो कृष्ण पंडित म्हणून मेळ्ळो पळय भक्ती वेदांत स्वामीक ताणें दिल्लींत चिपी वाडांत तांकां एक रूम दिल्ले त्या रूम मस्त म्हळ्यार एक शांत जागेर ना आशिल्ले म्हळ्यार सुमार गर्दी सुमार लोक राबता आशिल्ले जे बगलेन आनी पुरा पळय सुमार लोक आशिल्ले ती म्हळ्यार एकदम पिसफूल एरिया न्हय तो जाल्यार भक्ती वेदांत स्वामीक एक खुशी कसन जाली म्हळ्यार आतां तांकां एक दिल्लींत पळय एक राबच्या जाग मेळ्ळो तांगेले एक ऑफिस म्हणून तांकां एक जाल्लें वृंदावन राबचे आनी दिल्लींत एक ऑफिस जालें म्हणून तांकां एक मन आयिल्लें कशें म्हळ्यार दिल्ली मागीर तांणी बैसून पळय त्या रुमांतू एक सांस एक लायटा मुळा बल्ब दिलेले एक त्या बल्बा मुळा बैसून तांणी भागवतमाच ट्रान्सलेशन करचे स्टार्ट केलें ते भागवतमाच ट्रान्सलेशन स्टार्ट केलें दिल्लींतू चिपी वाडांतू फर्स्ट सो दॅट प्लेस ऑल्सो इज व्हेरी त्यामुळे तो जाग आहे पण आमगेले खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट जाग चिपी वाडाचो तशी मागीर कृष्ण पंडित आस पळय तांकां तांणी मस्त प्रभावित जालेली हांगा भक्ती वेदांत स्वामी वयरी तांगेले उलोवचे की तांगे ट्रान्सलेशनांनी पळोवन तेन्ना तांगेले मन तो एक सज्जन पुरुश आशिल्लो कृष्ण पंडित तागेले स्वभावानी लायक आशिल्ले आमी वाजिल्यार आमकां कळटा तशी तांगेले मनान तूं भक्ती वेदांत स्वामी खातीर पळय एक साधू तांणी एक तांगेल्यान तूं एक साधू म्हणून तांणी तांकां एक लायक सन्मान दिवचे आशिल्ले आणि आमगेले कल्चर तशी नव्हे कोण साधू आनी असला तांगेले आमी लायक करून टेक केअर करताची तांगेले कसं नीड्स आसता पळय तांकां कसं खंयच्याय वस्तू आवश्यकता आसता पळय त्या आवश्यकता आमी पूर्ण करताची तशी त्या रूमांतू तांणी रूम दिलेले जाल्यार त्या रूमान पळय आपास तांणी भक्ती वेदांत स्वामीक एक चटाई दिल्ली एक सान टेबल दिल्ले खंयच्या ताजेर भागवतमाचे भक्ती वेदांत स्वामी ट्रान्सलेशन करूंक तांकां ते टेबल दिलेले आनी मागीर तांकां एक न्हिदोवच्याक आनी एक लायक
हंतुळ आणि उश्या हे पुरा त्यांनी स्वतःहून केलं, स्वतःहून दिलेलं आहे. हे कोण दिता अशी हेल्प कोण करता? कोण स्वतः एक सज्जन पुरुष असला पडा ताण मात्र करचे. कृष्ण पंडित तू एक सज्जन आशिल्लो, एक लायक जैन तो म्हणून ताका भक्ती वेदांत स्वामी वयर पडा एक लायक एक तांकां एक दय आशिल्ली, तांगेले एक सेव करचे तो एक तांगेले एक तांकां एक आवड लायक दिसता आशिल्लें एक तांगेले सेव करचे तेन्ना आम्ही कशी पळयला पळय भक्ती वेदांत स्वामी कशी वेस्टर्न कंट्रीसा वच्चाक एक बुक्स आणि बरोवचे आशिल्ले ट्रान्सलेशन करचे आशिल्ले त्या आतां तांगेले एक कृष्ण पंडित स्वामी कृष्ण पंडितान पळय तांकां एक लायक जाग दिवन तांगेले एक त्या एक टेन्शन तांकां फ्री केलेले भक्ती वेदांत स्वामीक आता थंय बसून तांणी वृंदावना वृंदावनाकून दिल्ली येवन एक परमनंट प्लेस आशिल्लो म्हळ्यार थंय बसून तांणी लायक ट्रान्सलेशन करचे तांकां एक लायक एक टेबल आनी दिलेलो आशिल्ले त्या टेबलार तांणी लायक ट्रान्सलेशन बरोवंक स्टार्ट केलें तशीच तितले लायक करून तो भक्त कृष्ण पंडित आशिल्लो तो इतले भक्ती वेदांत स्वामी इतले लायक करून सेव करता आशिल्लो पळय तेन्ना इवन ताणें कृष्ण पंडितान पळय भक्ती वेदांत स्वामीक प्रतिदिन एव्हरी डे बगलेन एक देवस्थान आशिल्लें राधाकृष्णाला त्या देवस्थानांत तूं एव्हरी सिंगल डे तांकां लेक्चर दिवच्याक प्रबंध केलेले कृष्ण पंडितान तांगेले राधाकृष्ण देवस्थानांत तुजी एव्हरी इवनिंग एव्हरी डे भक्ती वेदांत स्वामी थंय लेक्चर दिता आशिल्ली ती राधा तांणी भक्ती वेदांत स्वामी स्टार्टिंग आतां तांणी पुरा स्वताक रेडी करता आशिल्ली प्रचारा खातीर वेस्टर्न कंट्रीचा प्रचारा खातीर तांणी व्याख्यान आनी लेक्चर आनी दिवचे स्टार्ट केलेले आणि कृष्ण पंडित तांकां इतलें सहाय्य करता आशिल्लो ट्रान्सलेशन करच्यान तांणी पुरा म्हणून भक्ती वेदांत स्वामीन तांकां एक नांव दिल्लें कसन म्हळ्यार हरिभक्तानुदास ताजें मिनींग कसन म्हळ्यार कोण देवाले भक्त आसा पळय तांगेल सेव करचे हरिभक्तानुदास तें नांव भक्ती वेदांत स्वामीन त्या कृष्ण पंडिताक दिलेलें आशिल्लें हरिभक्तानुदास तशी मागीर तांणी थंय एक वर्स थंय राबिल्ली ती थंय चिपीवाडान तूं तें चिपीवाडान मागीर राबली ती जाल्यार एक वर्स ते तांणी त्या लागींच देवस्थान आशिल्लें पळय राधाकृष्ण देवस्थान थंय तांणी लेक्चर आनी दिता आशिल्ली एक वर्स थंय कृष्ण पंडित ल्हान आसतना ज्योती प्रसाद शर्मा तागेल वर्कय गुर्त आशिल्लें भक्ती वेदांत स्वामीक तांगेल आन्नाल वटूय गुर्त आशिल्लें आनी तागे ल्हान आस पळय तोवय तशीच अशी साधू संतांक आनी हेल्प करची की फिनान्शियली हेल्प करची की जाग आनी दिवन तांकां हेल्प करची की तागेले आन्नाल वरीची कृष्ण पंडित म्हणून प्रभुपादान तांकां भक्ती वेदांत स्वामीन तांकां सांगलें तुमगे स्वभाव तुमगेलो आन्नाल वरीची तुमगे ल्हान वरकेन आमकां मस्त साधू संतांक आनी पुरा हेल्प करता आशिल्ली तशी तुगेले स्वभाव तशी तुका पूण ताका एक लायक एक होगळशिल्लें भक्ती वेदांत स्वामीन कृष्ण पंडिताक एक वेळा तांगेले हे रातचे जाग मेळ्ळे की भक्ती सिद्धांत सरस्वती आशीर्वादान तांगे नांव घेवन तांणी भागवतमाचे अनुवाद करचे ट्रान्सलेशन करचे प्रारंभ केलेले आणि आता आमी पळयतात न्हय कशी तांगेले एक भागवतमांत तांणी कशी ट्रान्सलेशन केला सुरवे श्लोक बरोवचे की संस्कृतांतू ताचे मागीर तांणी इंग्लिशान बरोवचे आशिल्ले इन इंग्लिश लेटर्स त्या श्लोक बरोवन त्या मागीर वर्ड टू वर्ड मिनींग बरोवन ताचे नंतर अनुवाद करून मागीर तांणी तात्पर्य बरोवचें आशिल्लें ते हंतू पुरा पळय कृष्ण पंडित भक्ती वेदांत स्वामीक मस्त हेल्प करता आशिल्ली ती त्या वेळार
1959 तांतू टाइम्स ऑफ इंडिया तो एक आर्टिकल आयला कशी आता त्यांनी स्पेस कशी वच्चे तेदना 1969 तू मूनार चमकलेली फर्स्ट टाइम नील आर्मस्ट्रॉंग ज्याला 1959 दाखवूनची त्यावेळार एक थंय एक भौतिक जगतान तू एक ह्या पुरा स्टार्ट झालेला आहे अंतरिक्षा वच्चे स्पेस आवच्चे म्हणून तेदना त्याचे ऍडव्हान्टेज घेतलाय कोण आहे भक्ती वेदांत स्वामीने कशी म्हणाली भक्ती वेदांत स्वामीने हाचे ऍडव्हान्टेज कशी घेतलं म्हणाली हाऊ अ सोल ऑल्सो मायग्रेट्स फ्रॉम वन प्लॅनेट टू अनदर प्लॅनेट द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट म्हणून द बुक कशी पडा त्याची आयडिया भक्ती वेदांत स्वामीक त्या वेळार म्हणलेलं आहे जेतना 1959 तू अंतरिक्षान तू अंतरिक्षा कशी वच्चे त्या अमेरिकान तांणी पुराय चलत आशिल्ला तांतू दाखवून भक्ती वेदांत स्वामीन इवन द सोल कॅन ट्रॅव्हल टू डिफरंट प्लॅनेट्स त्या आलोचन कर न्हू तांणी मागीर इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट बुक कशी पडा त्या आता मी व्हेरी फेमस बुक जालेलं भक्ती वेदांत स्वामीला त्या थंय तांकां आयडिया येयली त्या वेळार तांकां आयडिया येयली ती मागीर तांणी राधा प्रेसाक ओनर आशिल्लो पळा हित शर्मा ताका मागीर तांणी ते सांगलें मागीर इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट आशिल्लो बुक तुम्ही म्हाका प्रिंट करा तांणी बरयलें 38 पेजात बुक बरयलें 38 पान आशिल्ले तांतूं तांणी त्या बुक वरकेन बरयलें लायक करून प्रिंटिंगा खातीर तांणी हित शर्माकय सांगल्या करूक जाल्यार त्या वेळार तांगेलो दुड्डू ना आशिल्लो तर प्रिंटिंग करच्याक तेन्ना प्रभुपादान कसन केलें तांगेलो बॅक टू गॉड मॅगझीन आशिल्लो पळय त्या बॅक टू गॉड मॅगझिनांतू तांणी 2 पार्टांतू पार्ट 1 आणि पार्ट 2 म्हणून 2 एडिशनांतू द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट म्हणून तांणी त्या प्रिंटिंग केलेलं तांगेल बॅक टू गॉड मॅगझिनांतू आणि हे बॅक टू गॉड मॅगझिनच पळा त्या गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबादाचो एकलो सायंटिस्ट श्री वाय जी नायक कोण कोणाक भक्ती वेदांत स्वामी बाय पोस्ट बॅक टू गॉड मॅगझीन पेटेंत आशिल्लीत पळा ताण वाजिल्ले हे तो सायंटिस्ट न्हय ताका मस्त इंटरेस्ट आयला तू कशी कंपॅरिझन केल्लें भक्ती वेदांत स्वामीन अँड हाव एक हाव मटिरियल सायन्स कशी भौतिक विज्ञान सायन्सच पळा आणि डिवोशनल नॉलेज कशी दोन्ही लिंक कर न्हू मटिरियल सायन्स अँड डिवोशनल नॉलेज या दोन्हीच कशी लिंक कर न्हू भक्ती वेदांत स्वामीन एक लायक कशी आर्टिकल बरयलेलं पळय तांणी मस्त प्रभावित झाले कोण गुजरात विश्वविद्यालयाच्या सायंटिस्ट आशिल्लो वाय जी नायक म्हणून ताण मागीर मस्त भक्ती वेदांत स्वामीक लायक एक लेटर रिप्लाय केलें की तुमगेलें काम लायक तशी जावन तांणी 2-3 वेळा एक दुसऱ्याक लेटरांनी बरोवन प्रोत्साहन दिलेलं आशिल्लें ताण भक्ती वेदांत स्वामीक तेन्ना हे प्रोत्साहन पळोवन भक्ती वेदांत स्वामीक आनीक एक कॉन्फिडन्स आयला कसन म्हळाली बुक बरोवका बुक कशी पुणे ट्रान्सलेट करून प्रिंटिंग करून बुक वितरण करका बुक विकका तस जाल्यार मात्र मुगेल प्रचार लायक जाता हे मागीर पळय हे पुरा जितले जैन आशिल्ले पळय कृष्ण पंडित आसो हित शर्मा आसो मागीर आतां हे हागे नांव श्री वाय जी नायक आस पळय ह्या पुरा एक टायपाचे प्रभुपादाक इन्स्पिरेशन दिवच्या खातीर देवान पेटयले जैन आणि प्रभुपादाक हांणी कोणय त्या वेळार कसनय अशी कसनय सांगल्यार पळय प्रभुपादान लेक्चरशील कसन म्हणाले भक्ती वेदांत स्वामीन लेक्चरशील
की ह्या मिगेल गुरु महाराजाला इच्छा आशिल्ली हांगेल तोंडा दाखवून येता भक्तिवेदांत स्वामीन ऑलवेज कोणाला तोंडा दाखवून कसं नाही आयल्यार पडा प्रचाराविषयी तांगेल्या ट्रान्सलेशनाविषयी बॅक टू गॉडेड मॅगझिनाविषयी त्यांनी एकलें ह्या मिगेल गुरु महाराजाला विचार असं जाल्यार हांगेल तोंडा दाखवून त्यांनी सांगता ती म्हणून अशी आलोचना तांकां तशी मागीर सुरवेत त्यांनी बॅक टू गॉडेड मॅगझिनांतू 2 एडिशनांत त्यांनी द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट त्यांनी प्रिंटिंग केलेलं असेल जाल्यार त्या वायजी नायक आल्या प्रोत्साहना निमित्त पळय त्यांनी मागीर आपास द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट बुक प्रिंट केलं 38 पेजीस बुक प्रिंट कर न्हू त्यांनी मागीर ताजे डिस्ट्रीब्युशनांनी केलेलं आशिल्लें आणि त्या द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट वॉज द फर्स्ट बुक बाय भक्ती वेदांत स्वामी तांगेल प्रचाराचे फर्स्ट बुक पण आमकां कितलो आमकां फर्स्ट फर्स्ट मेळटा म्हणा फर्स्ट तांगेल कशी तांणी भागवतम कशी प्रचार करचे ते तांकां कोण सांगले त्या दोग जाणांनी एक विश्वविद्यालयाचे अध्यक्षान आणि एक इंडियन आर्मीचे एक ऑफिसरान तांकां सांगले बुक बरोवचे त्या बुक त्या दोगांय जाणां उतर सेम आसतना तांकां कशी विचार आयलो की आतां म्हाका भागवतम ट्रान्सलेट कर का तो फर्स्ट विचार तेच येयला मागीर कृष्ण पंडित मेळ्ळी तांकां कृष्ण पंडितान कशी तांकां चिपी वाडोवन एक रूम दिल्ले त्या रूमान बसून कशी तांणी मागीर ते ट्रान्सलेशन करचें स्टार्ट केलें थंय मागीर फर्स्ट थंय जालें मागीर आतां आपास तांगेलें एक द कसं म्हणटा बुक जर्नी टू इझी प्लॅनेट टू अदर प्लॅनेट त्यामुळे बुक तांगेल फर्स्ट टाइम तांगेल पुरा या प्रचार कार्यान फर्स्ट बुक ह्याची द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट म्हणून तशीच मागीर ही वॉज व्हेरी इम्प्रेस्ड तेन्ना त्या बुक आशिल्ले पळय इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट त्या एक बुक त्यांनी एक बॅनर्जी म्हणून आशिल्ली पी बॅनर्जी डॉक्टर तांकां दिल्ले त्या बुक तेन्ना तांणी मस्त इम्प्रेस जाली प्रभावित जाली तांणी भक्ती वेदांत स्वामी बरोवचे बुक वाचून इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट बुक वाचून पळय तांणी मस्त इम्प्रेस जाली तेन्ना तांणी तांगेल घरकाट तांकां वेलकम केलेलें तुमी येयात आमगेल घरकडे आमगेल घरकडे येवन तुमकां हांव हेल्प करता प्रचार कार्यात हेल्प करता एव्हरी संडे तुम्ही येयात मिगेल घरकडे म्हणून थंय दाखवून तांणी बॅनर्जीन भक्ती वेदांत स्वामीक एव्हरी संडे घरकडे आपोवचे आशिल्लें आनी घरकडे तांणी मागीर एक लायक प्रचार आनी करचे आशिल्ले एव्हरी संडे टू संडे बॅनर्जी घरकडे तांगेल बॅनर्जी घरकडे ऑलमोस्ट 20 की 30 लोक येवचे आशिल्ले जैन 20-30 जैन येवचे आशिल्ले त्या 20-30 जैनाक भक्तिवेदांत स्वामीने सुरवे लेक्चर करचे लेक्चर केले नंतर कीर्तन करचे आशिल्ले हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करचे आशिल्ले आणि ते कीर्तन केल्या नंतर तांकां बॅनर्जीन सांगचे आशिल्ले तुमी जेवन वचाची जाल्यार तांणी केन्नाय ना सांगचे आशिल्ले मागीर बॅनर्जी बायलेन तांकां सांगलें तुमी हांगा जेवा आयतारा म्हणून मागीर थंय तांणी बॅनर्जीन सांगता तांणी सांगलें हांव भायर कोणाले घरचें खायना हांव स्वता कूक करून खावचे म्हाका भायल हांव खायना म्हणून भायर कोणाले घरचें जाल्यार जेन्ना बॅनर्जीन आनी तागेले बायलेन तांकां वताय केलें पळय भक्ती वेदांत स्वामीक तेन्ना तांणी एव्हरी संडे मागीर बॅनर्जी घरकडे सांजवाळचे लेक्चरा नंतर क्लासीसा नंतर तांणी पळय जेवून आनी मागीर आपास तांगेले रुमान तूं चिपी वाडोवन वचचें आशिल्लें थंय मागीर एक वर्स कशी थंय तांणी प्रचार आनी त्या बॅनर्जी घरांत एव्हरी संडे टू संडे एक वर्स थंय प्रचार केला मागीर तांणी सांगलें आनी हांव म्हाका एक जाग्यार बसून प्रचार करूं जायना म्हाका बिगल श्रीमद भागवतमच पळय ताजे ट्रान्सलेशन कशी करता आसा हांव जाल्यार म्हाका प्रचार करच्याक एक जाग्यार अशें तुमगेल हांगा एव्हरी संडे येवन प्रचार करच्याक तिके कश्ट आतां एक काम करा हांव हांगा दाखवून वता प्रचार कर आनी नेक्स्ट संडे दाखवून येना आनी तांणी मागीर त्या
बॅनर्जीक सांगलाय तुम्ही प्रचार करात म्हणून. ज्याला बॅनर्जी कितले म्हणा तो गव्हर्नमेंट ऑफिसा काम करत आशिल्लो. ताका काय मागीर तितले काय प्रचार करू जायनी म्हणून ओगूर ओगूर त्या काम बंद झाला. जशी भक्तिवेदांत स्वामी थंय दाखवून बाहेर पडली आणि मागीर त्यांनी विंगड कडेन त्यांनी भायर सरली ती. तशी जी तेन्ना जेन्ना तांकां द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेटान तूं सक्सेस मेळ पडा त्या बुकान तूं ग्रंथ बरयलें त्या बुक्सान तेन्ना मागीर तांणी एक रेलेवंट इन्क्वायरी तांतू तांणी बरयलें तांतू तांणी बरोवंक स्टार्ट केलें. मागीर एक गॉडलेस सिव्हिलायझेशन त्या मागीर तांणी एक बूक बरयलेलें. सान अशी बूक तांणी बरोवंक स्टार्ट केलें आनी त्या बूक बरोवन मागीर ताजें प्रिंटींग करचें स्टार्ट केलेलें. तशीच मागीर तांणी एक त्या वेळार आमगेले त्या प्रायम मिनिस्टर आशिल्ली ती नेहरू पंडित नेहरू तांकांय तांणी एक वापस एक लेटर फुडें आमी 9th चॅप्टरान तूं पळयलें कशी तांणी गांधीजीक आनी फुडें लेटर बरयलेलें. ज्या दोगांय जाणांनी काय रिप्लाय करनी ते आमी 9th चॅप्टरान आनी 8th चॅप्टरान तूं पळयलेलें. तशी आपास आतां एक नेहरूक तांणी एक लेटर बरयल्या की भगवत गीता तुमी अध्ययन स्टार्ट करा ती पंडित नेहरूक तांणी सांगिल्लें. जाल्यार जशी बॅक टू गॉड एट पेटयलेलें पळय तांणी नेहरूक तेन्नाय ताण काय रिप्लाय करनाशिल्लें. तशीच आत्ताय द इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट बुका वटू तांकां एक लेटर बरयलेलें तांतूं तांकां एक सांगिल्लें पळय तुमी भगवत गीताचे प्रचार कराची. नेरून ताजे वरकीन तांकां काय रिप्लाय करनी आशिल्लें. म्हळ्यार नेहरूक तितलें ज्ञान ना आशिल्लें आध्यात्मीक ज्ञान ना आशिल्लें. कोण एक एक रियल साधू म्हणून ताका कळनाशिल्लें कोण म्हणून. कोण ताका होगड दिताची कोण मटिरियल वर्ल्डाचे थोडे केलो आतां आमी पळयतात न्हू केलो साधू आसता ती पण तुमकां सांगता ती हें करा ती तुमकां तें मेळटलें तुमी हें करात तुमकां तें मेळटलें अमूक तमूक मेळटा पुरा कर्मकांड वरी तशी शिकोवन दिता आसलीत न्हू साधू तेन्ना आशिल्ली जी आत्ताय आसा ती तांकां नेहरू मस्त प्रोत्साहन दिता आशिल्ले त्या टायपार साधूक. जाल्यार आमगेले भक्ती वेदांत स्वामी वरी एक कोण एक रियल डिवोटी आसा पळय देवाले तेसल डिवोटीक तेसल साधू जनाक पळय नेहरू प्रोत्साहन दिनाशिल्लो. तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीन नेहरूक सांगिल्लें आशिल्लें तुमी कृष्ण नांवान इतले भिवका म्हूण ना. कृष्ण नांवान कोणेय भिना ती तुमी भिवका म्हूण ना. क्योंकि किसाला म्हळ्यार कृष्णा इज द वेल विशर ऑफ एव्हरी वन. तुम्ही कृष्णाला नाव घेया ती घे घेऊ नका ती. कृष्णा इज ऑलवेज युअर वेल विशर. ताण कृष्णान पुरा सगळ्यांक ताणें आम्ही ममय माणसो जीव लोक नव्हे आम्ही तागेले अंश नव्हे देवालो अंश आम्ही म्हणून तुम्ही कसं तागे भक्ती कराची तागे नाव घेया ती घेना ती देव तुमकां पळयत वय नव्हे. आता आम्ही भक्तांक देव पळयतात अभक्ताक पळयना. अभक्तांक दुड्डू देव दिता न्हय दुड्डू दिता लायक बायल आनी दिता जी बायलेक लायक बामूण दिता चेडू दिता ती सर्व सकट चलताच न्हय दिवची कोण देवान न्हय. तुम्ही भक्ती करना जाल्यार देव तशी करना तुम्ही भक्ती तुमी नाव घेना ना तुमकां काय दिना तशी देव करना. देव इज नॉट पार्शल. देव त्या म्हणटा पार्शल न्हय जाल्यार डिवोटीज वयर देवाची काही चड ध्यान आसता काय माहिती जाल्यार अभक्ताक कंप्लिटली सोंड घालना देव. तांगेल खातीर तांकां चान्स दिता साधूल माध्यमान असो की तांगेल कोणालाय वैष्णवाल माध्यमान असो तांकां तात्ता वळ देव तांकां एक हिंट दिता आसता की तुमी भक्ती लायना येया ती. मागीर केलो येता ती केलो येना तो विशय विंगडू जाल्यार देव सगळ्यांक चान्स दिता. इवन अभक्ताक तर स्पेशली दिता आसता. आता आम्ही फुडें काही भक्त आशिल्लीत ना न्हय आमी काही हांगा थंय वचचे भोंवचे हेच पुरा करता आशिल्लीत न्हय जाल्यार मागीर कशी आमकां जिवनांत एक चेंज आयले
ते चेंज अशी येना देवान पेटेल्यार मात्र जावचे ते कोण ऑपॉर्च्युनिटी घेतला कोणी घेना ते तो विषय बिंगो सांगचे म्हळ्यार देव सगळ्याले वेल विशर कोणाकय तो पार्शलिटी करना तशी त्यांनी नेहरूक त्यांनी बरयलेलं आशिल्लें तुम्ही कृष्णा इतले भिवका म्हणना कितें म्हळ्यार कृष्ण सगळ्यांलो वेलविशर म्हाका दिसता आज हांगा आमी स्टॉप करया हांव मुखार मस्त वाजूच आशिल्लें जाल्यार हांगा स्टॉप करया 9:15 जाल्यां ऑलमोस्ट आज हांगा आमी स्टॉप करून हांगा आयज आमी लिलामृता कथा पेज नंबर 262 हिंदीन आमी हांगा स्टॉप करता ती कसं नाही चूक जाल्यार म्हाका क्षम करा ती